आधीच्या एकटा पैकी किती सांगता ते तेलू मालिश रे तेलू मालिश हांगा कोण आहा रे रेस्टांक आम्ही पळयता आनी चलता. वेरी गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो आता न्हू सकाळ फुडें सगळें बेगीन न्हू सगळें जेवणाची तयारी करता. जेवणाची इन सेन्स बायचे सगळे खातीर. सो आज हा गणेश चतुर्थी, सगळे हॅपी गणेश चतुर्थी. सो भायर सरतले आमी फर्स्ट वयतले आईगेरसून वचून डायरेक्टली आयज दिदीगेर वयतली. की फाल्यांच्यान मागीर शंकर ऑफिसान वयतलो. सो सगळीं वांगडाच वयतली म्हणून म्हटलें फ्रांसी म्हणालो आयजूच या म्हणलो. सो दिदी म्हणाले समजा आमगे जेवपाकूच पाव म्हणून. सो आतां कशें कितें मॅनेज जाल्लें खबर ना. सो पयलीं आईगेर वयतली पांय बीन पडोन डायरेक्ट मागीर दिदीगेर भायर सरतली. की थंय पयस आहा दिदीलें मेन घर म्हणजे गणपती पुजता तें बान्या म्हणजे एक्झॅक्टली बान्या आयल्यान पडटा. हांगासून मडगांव वयता इतली वाट आसा तेजेंकून बेगीन पावलें अरावंड 1 वर लागता. सो फटाफट आमकां वचपाक जाय. तेज्या पयलीं हांव सगळें न्हू बायचें सगळें रेडी करता. की बायचें खबर आहा तुमकां हें खायना तें खायना हें खाल्लें तें हांव सगळें बायचें न्हू 2-3 टायपचे व्हरता करून फास्ट. सो आतां हांवें बायचे बेश्टे पॅनकेक केला. हांगासर स्वीट पोटेटोज बॉयल केला. मागीर बायचें उदक बिदक सगळें हाजी न्यू दुसरी बॉटल काडले बायक बॉयल बीन करून सगळें धुवन बीन दवरलें हितून घातला. मागीर किल्लें सत्व केल्लें तें बरयलां. सत्व म्हणजे तेणें एक्झॅक्टली 2च चमचे बेश्टे घातले आनी कांय खावना. सो पेजाचें मातशें कुकराक लायतलें आनी मागीर सगळें रेडी जावन वयतलें. मम्मीक सांगलां पयलीं तूं ना आनी रेडी राव कित्याक मम्मी मागीर लेट जाता सगळें रेडी जावपाक बीन. आनी सगळें फटाफट करता आनी मेळुया तुमकां. बायक पळय कितें बरयता आपूण खातालो फ्रांसीस वर्स ताका बेश्टे हें करता असले बीन बरो वयता. बाबा सगळ्यांक हॅपी गणेश चतुर्थी म्हणले. फ्रँकीस दी पयलींचो फ्रँकी सगळ्यांक दी. सांगता आमी बिजी आहा म्हणून. सो फायनली आमी रेडी जाली. रेडी जाता ना एक्चुली आमकां सारकी दमपार जाली. सगळीं रेडी जावन म्हटल्यार लेट जालो आनी बायन कितें केलें वयच्या टायमार न्हिदलेलें. मागीर बायक उठय ताका रेडी कर न्हाणो हें तेका म्हळ्यार लेट जालो बाय. नाल्यार बाबा बाय आमच्या आयज डार्क पिंक बाबू घालून रेडी आहा हे पळय. आनी मम्मीक मॅचींग जाता मरे आजिमाक मॅचींग जाता मरे. आनी हो पळय आयज दोनी सायडीक डस्टबीन नायकूच ताका 15 दिसाक खंय वयता. हे बायचेच सगळे चडशे न्हू ओके राव रे. सो चलो आतां फर्स्ट आमी वयता आईगेर वयतली. आईगेर वचून पांय बीन पडोन वयतली कशें कितें पळोवया. आनी मागीर दिदीगेर वयतली बान्या. आमी चिंतलेलें कित्याक अकरांक बीन भायर सरून आईगेर वचून मागीर एकाक बिकाक भायर सरतले दिदीगेर वचपाक. दिदीन स्पेशली म्हटल्यार जेवपाक पावना. पळोवया आतां खंय पावता आमी जेवपाक या मरे. दिदी म्हणटालो बेगीन आमगे जेवपाक आमगेर या म्हणून. पळोवया आतां खंय पावता ती. कितें जाला कितें काडूं ना अरे हे खंयचे म्हाका बायक नाडोवपाक येता भाभीन पळय तिणें म्हाका फटाफट न्हेसयलें. कशें बरें न्हेसयलें नाल्यार म्हाका आनी लेटूय जातलो आसलो. हे कितें हे खंय दवरता यादूच ना. हे बायचें सगळें जेवणाचें आहा. परत आतां हांगा आनी एक स्टॉपार रावला मिठाई घेवपाक. मिठाई इन सेन्स मोदक घेवपाक. मोदक घेता हांगाच घेता आमी. सो मोदक घेता आनी आतां पळयता हांगाच लेट जाला आमकां एक स्टॉपार रावपाक. हे पळय पावले तुला पापाक लाय पापाक व्हेरी गुड. दीदी बया फ्रँकीस दी बया फ्रँकीस. व्हेरी गुड. कितले रे अरे चल फ्रँकीस दिला जाल्यार मस्त पावले रे आमी. घरगड लागीं पावना ना. सो आतां आमी आईगेर बेगीन भायर सरली. सोमतें आईकूय कलेक्ट केलें आईकूय घेतलें सोमतें आईक.
मम्मी बसला, शंकर फुडें बसला आणि बाय आमचे न्हिदले. बाय बेशे गेल्ले ना बेशे रडो लागले ते जेमे गेल्ले म्हणून. सो बेगीन ताका न्हिदयलेले आमी उठयले, न्हांवच्या पयल्यान रेडी बीन केलें आनी हाडलेले न्हू, सो तेजी जॅम जावन आसली. सो त्या दिवशी रडोन रडोन न्हिदला होता. आणि आमी न्हू परत दिदीगेर वचून येवपाक जाय परत म्हणून आमी बेगीन बेगीन येयली आनी दिदी फोन केल्लो केन्ना पावतले काय म्हणून. दिदी आईगेरूच वचो आमकां लेट जालो म्हणून थंय आनी रावना बेगीन आरती बीन कांय जावनासली. ते आमी भायर सरले फटाफट वचोन परत आमकां रिटर्न येवपाक जाय न्हू परत. आनी हांगासर पावस कितलो आहा पळय, पावस खूब आहा. काळोख केला आनी पावस येतले दिसता हांगाचो काय पावस दिसता न्हू. काळोख केला. सो जस्ट आमी पावली दिदीगे इतल्या टायमसून. पावस आहा चिक 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 चिक. पूण मेन कितें आहा ना, दिदीलें घर रेडी जाता म्हणजे रिपेर करपाक हे करता बांदताले. त्या खातीर तेंची दिल्ली सायडीक तेंचे आहा पळय थंय पुजला गणपती. चला वयता पयलीं मेळटा. हांवें दिदील्या घरांक आसा ते चड रेडी जाताले बांदपाचें. तुजो पापा कर, पापा पापा कर, पापा पापा करताय पळय, आरती करताय पळय. लायट गेला सद्या, लायट सद्या गेला, झाड पडला म्हणून काळो काम आसा. लायटमॅन हय पापा पापा कर, दोदक पापा कर दिलो पळय. गणपती लायट ना सद्या म्हणून बंद. पापा कर, पापा कर, पापा कर, दोदक कर. वयर पळयता. सद्या आमी पावले बीन घराकून भायर पडले पण कितें हांगा लायटूच ना. आनी हांगा सगळें दिलेले घराले बीन काम चल्लेलें आनी पावस खूब. सो आतां जेवता बीन लेट जाला आमकां. बाय बाय आजीक भैयाक पळोवन सारकें हें मस्त. आतां करता आं ओग्गी सुशेगाद. ते माम करया मरे बाबा, ते माम करया, चल माम करया पळय. दिदी बीन वाडटा, दीदीन पत्रावळी दवरल्यो वाडपाक. हय बस मरे. हे पळय भाभी रजिता वाटपाक हे पळय. आनी हो बाबू जिजूचो ह्यो भावाचो चेडो. हांवें जिजू बीन हांगाच आहा. हे सगळ्यांक जेवपाक बसल्या. जेवा जेवा चवथीचे स्पेशल. खंय आला शंकर. हां आनी मम्मीक जायना न्हू, मम्मी वयर बसला. आनी बायक हे पळय, बाय पळय, बायक पांय बरयता बेश्टो. खंय रे खंय रे खंय रे खंय रे. बरो लागला बा. क्लॅप मार खंय, क्लॅप मार खंय भैया, बरो लागलो म्हणून. आदीक पळोवन सारकें ते हॅप्पी. सांगा साहेब आदी कडेन लाग मारता पळय कशें कितें करता. ताता कर, ताता कर. हांव येता. आदीचें आयकता पळय कितें सांगता तें. उठ उठ. ताता कर, तेलू लायता, तेलू लायता. लाग मारता चोडून. हात बीन हें कर म्हजे. पांयांक लायल्या ते. वयर का तकली वयर का कितकी. ताता 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 कर. ताता कर ना कट्टी. कितक्यो जावता पण गे तकली सकल करून उठताला म्हणे. उदक घाल मरे आता. घुश घुश. कुशल जा. आधी लागी धर पाय. ताता कर, ताता कर, ताता कर बाबा. पुरो पुरो जाले चल. पुसा पुसा. पुरो जाले घुशे उठ. चल झाले घुश. या साईडीन ताता कर. बेगीन. बाबा मज्जा येता रे. हय हय उगी रावता पहिले. तेलू मालिश रे, तेलू मालिश. झाले उठ चल. झाले उठ चल. मम्मा करत. दीदीकडे गेला होता ते. दीदीन धरला बा, दीदीन धरला. पावस पळय भायर कितलो मोठो येता. अरे जाऊ रे मासू.
हातीन धर म्हणतायस त्या पाऊस पळय कितलो मोठा हा बाहेर. आता आम्ही वयतले म्हटल्यार इतलो मोठो पावस हा. आणि दिदीला मेन त्या सायडीक सद्या काम चल्ला म्हणून हांगा पयली यांची बँक आसली हांगा बसला. आता आमी कशें वयतले खबर ना, मोठो हा सारको पावस. आता आमी च्या पिताली, च्या पितानी भायर सरता. आता काळो का हा न्हू, लायट ना. आता केन्ना येतली लायट बाबा? खा खा खा. हा दिलेले काम चालू हा घराचे. आम्ही बेश्टे पळयता आणि सायडीक त्यांची बँक एक्चुअली रेंटाक दिली. ते रेंट बँकीन सोडला म्हणून थंय आता बेश्ट टायमींग गणपती पुजलेलो सगळे येता. हांगा कोण आहा रे? दीदीचे होम टूर दिता तुमकां. यो दीदीचे ओके राव रे, ओके राव, ओके राव रे. बेश्टे हांगा आमी पळयता आनी चलता. हांगा सद्या उदक भरला, सद्या सगळें चालू आहा घराचें काम. सो चल आमी पळयता आनी वयता. ओके राव रे. पूण भितरल्यान व्हडलो भितर हा खंय गो? भितरल्यान वायट एंगलानूच आहा रे. बाथरुमाचें. ओके ओके, बरो व्हडलो दवरला आमगो. थंय सगळें पयलें आमी बेश्टे हांगा. आनी आतां आमी वयता. आतां काळोख जावचे पयलींच वयता आमी. या मरे. हा चला चला या. उदक भरला बे हांगा. वयर कांय काम करना न्हू आतां, खूब काम उरला. त्यात हांगा गणपती पुजोवंक गावना. एक्चुअली हें घर हा म्हणजे हांगा पयलींचें घर आसा तेंचें मेन घर, तें सगळें मोडून अशें केलां आतां. पूण मेन घराचें पळय हें फ्रंट बीन तशें हांगासर सारकें ओल्ड आसलें घर. हें पयलींचो गॅलरी बीन तशीच आहाय पळय, पयलींची भिंत. चला या मरे, चौकात देवा. हे हांगासर न्हू सगळे ग्लास हे पत्रावळी बीन सगळें आसलें. पेपर प्लेट, पेपर ग्लास सगळें. सो थोडें कितें घेतलां आमी. कितें वयली केसले गो ते? कितें तें वाटयो आसा आसा. सो आमी हांगा येयल्ले कितें रे बेश्टे घेवपा बारीक हांगासून एपय दिल्ले थंयसून दिसताय बॅग तेगली त्या सायडीन. हे फूल सर्कल न्हू मार्केट एरिया. हे फूल दिल्ले थंय मेन मार्केट एरिया आहा हांगा. पळय आदी कितें करता पळय, नाचता बेश्टो. तो पापा कर, तो पापा कर, पापा कर मरे. दोदो पापा कर, दोदो कर, दोदो कर, दोदो कर, दोदो कर, पापा कर, पापा कर, पापा कर, दोदो कर, दोदो. पापा कोणाक पळयता? दोदो करना, दोदो पळयना, दोदो पळयना. चल या मरे आमी. दोदोक टाटा कर, दोदो टाटा कर, दोदोक टाटा कर. फ्रँकीश दी, फ्रँकीश दी, फ्रँकीश दी. नाईस करता. टाटा कर, दोदोक टाटा कर. वयता सांग घरा, वयता सांग टाटा कर. टाटा. फ्रांसानूय चेंज केलें, इवन मम्मीनूय चेंज केले कपडे बीन येवन. मम्मी आनी शंकराक ना उदयच सोडलेले आमी येता आसतना डायरेक्टली. आनी आईक ड्रॉप करून येयले आनी मागीर सायडीक वचनाक येयले. फ्रांसीस येवन पावसूय पडटालो, बायक मातशें वचून रोखडे वचून येयले आमी फास्ट. आनी वॉच लायफ आमचो नॉर्मल गणेश चतुर्थी डे 1 एवरी इयर केक करतालो. लास्ट इयरूय वचून एवरी इयर सकाळी बीन वयताले हे जेवणाचे हेजे ते तुमकां सगळे ब्लॉग पळोवपाक गावताले. सो आतां बाय खातीर म्हाका पॉसिबल जायना वचपाक. बाय पळय अशें करता म्हणून अशीच तेजी मस्ती. आनी आमी मातशें वचून येयल्ली सगळें आयज नॉर्मल आसलो ब्लॉग, कित्याक आमकां हांगा थंय सगळ्या कडेन वचून बेगीन बेगीन वचपाचें येवपाचें आसलें न्हू. आनी दिदील्या थंय पयस आसलें मातशें. थंय थंय वचून येता म्हटल्यार आमकां लेट जालो पळय. कितलो टायम पळय 8:15. आनी दिदील्या थंय ते झाडाचे कितें प्रॉब्लेम जाला, आजून लायट येवना खंय. आतां कारखानूच आहा ती डायरेक्ट फाल्यां खबर ना काम चलता खंय जाणा आमच्या ती काळोख काळोख आसलो. आज सगळे चवथी कडेन तरी पण पळयताले खंय ते फाल्यां येतले म्हणटाले. आनी बाय न्हू आयिल्ले कडसून भायर सरले आनी आमी बाय सारके सुस्त दिसलेले. आनी सारके दिल्या थंय पावले, उठले. सोमते आदीक पयले, आदी सोमते भायर येयलो गाडये कडेन. आनी आदीक पळोवन सामके खूश ते 3-4 दिसांनी पयला न्हू बाय आदीक भैया म्हणून. आदी भैया रे, आदी भैया रे, आदी भैया रे खंय रे? आदी भैया रे, आदी भैया रे तुजो माची रे. कोण ना रे बाबा? आई ना, माची ना, भैया ना, आदी भैया ना, कोण ना. सगळी गेली गणपतीक. दोदो दोदो हय कोण ना. हो चलो सगळ्यांनी चेंज केला, हांवूय चेंज करता. आज दिसभर साडयेरूच आसले. बायक उदयच चेंज केलं. दिदीगे पावलें ना आतां हे परत हे कपडे चेंज करता. भूक लागला म्हणून सांगता तेका बरें येता. हे चवच ना गो. बाय बाय कर सगळ्यांक बाबा. टाटा कर रे बाबा. बाय टाटा टाटा कर सगळ्यांक. टाटा कर. हांगा कर पळय जेबलू. हांगा पळय, हांगा पळय, हांगा पळय मोबायलान पळय. हांगा पळय, हांगा पळय. टाटा कर, टाटा कर, टाटा कर, टाटा कर बाबा. टाटा कर. हांगा कर, हांगा कर टाटा. फ्लँकीश दी रे. व्हेरी गुड. दे दे. आनीक दे, आनीक दे.
किती मारले गे तो ना पुरो फ्लँकिंग